नमस्कार. केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. नवी दिल्लीत आयज पंचायती राज मंत्रालयाच्या वतीन बायलां अनुकूल ग्रामपंचायत ह्या उपक्रमाच्या राष्ट्रीय परिशदेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वांटो घेतलो. अंदूच्या आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसाचो एक भाग म्हूण ह्या राष्ट्रीय परिशदेचें आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी पंचायतीच्या बायलांक मार्गदर्शन केलें. पुराय माध्यम मळाचेर संवसारभरात परिवर्तन जायत आसा आनी तातूंत अग्रेसर रावपा खातीर जातात ते बदल आपणावपा खातीर सादूर रावंक जाय अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनच्या पदवीदान सुवाळ्यांत मंत्री उलयताले. विद्यार्थ्यांनी राष्ट्र पयलीं ह्या तत्वांक पाळो दिवन देश कार्य म्हत्वाचें मानून वाटचाल करूंक जाय, वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. फोकस रख के जो गोल है उस गोल की तरफ फुल्ली कमिटेड रह के और जिस एनर्जी के साथ आज आप यहाँ बैठे हो उसी एनर्जी के साथ अगर काम में लगे रहोगे तो एवरी चैलेंज विल वैनिश, इट विल मेल्ट. आपके सामने कोई चॅलेंज खड़ा नहीं रहेगा. यश मेळोवपा खातीर सातत्य, परिश्रम आनी प्रामाणीक यत्न हाची गरज आसा. समाजातल्या दुर्बळ घटकांक कायदेशीर सल्लो आनी मजत दिवपा खातीर कायदो वाठारांतल्या पदवीधरांनी मुखार येवचें अशें आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती भूषण गवई हांणी केला. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचो दुसरो पदवीदान हातूंत ते सुवाळ्यांत ते उलयताले. ह्या सुवाळ्यांत पदवी आनी पदव्युत्तर अशा 350 विद्यार्थ्यांक मानेसांच्या हस्तुकी पदवी भेटयल्यो. वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांत भांगरा, रुप्या आनी कांस्य पदकां मेळयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान लेगीत जालो. गोंय राज्य मनीसबळ संसाधन उदरगत महामंडळ हे देशांतले पयले महामंडळ जावन आसा. स्वयंपूर्ण गोंय जावपाची मोख दोळ्यामुखार दवरून ह्या मंडळाचे कर्मचारी बरे तरेन वावुरतात ही तोखणाय करपाची गजाल आसा. सध्या ह्या मंडळांत 4000 उमेदवार कार्यरत आसात. हो आंकडो 2027 मेरेन 8000चेर व्हरपाची मोख आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. महामंडळाच्या वर्सुकी दीस कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. साखळेंतल्या रवींद्र भवनांत काल ही कार्यावळ जाली. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन सुरू करपी हे देशातले पहिले राज्य हे गोय राज्य आसा. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरता आसतना म्हणजे सगळ्या बाबतीत, कारण तुम्ही याद करात पयली सेक्युरिटी म्हटलो काय ना आमकां कोण दिसतालो? गुरखा. खंयचो खबर आहा तुमकां? थोडे जाण भुरगे वळखना. नेपाळचो सेक्युरिटी म्हटलो रे म्हटलो काय तो नेपाळचो गुरखा दिसतालो. आणि हाऊसकीपिंग काम म्हटल्यार म्हटलें काय आमकां विशिष्ट लोक विशिष्ट स्टेटींतले दिसताले. प्राउडली आमच्या मोगाळ भयणी आनी भाव हय हांव सेक्युरिटी आसा. आज त्यांचे बेस्ट पैकी म्हणजे सगळ्यांचे फोटोग्राफ्स घालून भायर लायल्ले आसा. हाजेर फोटोग्राफ्स आसा सगळ्या हाजेर. म्हाका खूब खूब बरें दिसलें की अभिमानान आज सांगता आज गोवा ह्युमन रिसोर्सान आपूण कामाक आसा. आपल्या तितकी सॅलरी आसा. म्हणजे तेय सांगता ते फिल्म करपी जो धाकलो भुरगो आशिल्लो ताका सायकल आमी गिफ्ट म्हणून ताका प्रेजेंट केला खऱ्या अर्थान ताच्या बर्थडेक. इट इज अ रियल स्टोरी जाका आमी म्हणटा ती आमी प्रेजेंट केल्या. माझ्या गोंयांतल्या ह्या पुराय गोंयांत अशी एकूय फॅमिली उरपाक नाका. भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष हांणी आपल्या गोंय भेटेंत पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटकां वांगडा स्वतंत्रपणान भासाभास केल्या. तांणी मंत्री आनी आमदारांच्यो 1-to-1 भेटी घेवन तांचे वांगडा राज्यांतल्या राजकीय परिस्थिती विशीं जाणून घेतले. भाजपाचे आमदार आनी सरकाराक तेंको दिल्ल्या हेर आमदारांचे लेगीत BL संतोष हांचे वांगडा भासाभास जाली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बांदोडेच्या श्री महालक्ष्मी देवस्थान सभाघरांत 13 आनी 14 मार्च अशी 2 दीस वेगवेगळ्या राज्याच्या महिला मोर्चा प्रभारी आणि अध्यक्ष हांचे संमेलन जावपाचे आसात. त्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर BL संतोष हे गोंय भेटीर आयल्यात. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी तांकां गोंयांत येवकारा. BL संतोष हांणी श्रीदेव नागेश महारुद्र संस्थानाक लेगीत भेट दिल्या. संतोष हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या राजकीय मळाचेर वेगवेगळ्यो चर्चा सुरू जाल्यात.
दाबोळी उड्डाण पुलासंदर्भात काही लोक कारण नसताना लोकांची दिशाभूल करतात. समाजातले हे घटक सदांच बऱ्या कामाक नकारात्मक प्रतिसाद दितात अशी प्रतिक्रिया येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी उक्तायल्या. खबराकारांनी दाबोळी उड्डाण पुलासंदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री मॉविन गुदिनो जाप दिताले. To say is falsehood is being spread. First of all, there is no court stay. The National Highway themselves said in that small section where it is the line where the aircraft land, that they themselves will have a relook at the whole thing and will sort out amicably between Indian Navy and them, whatever is the problem. There is no stay from the, you know, read the order. I have got a copy of the order. So first of all, to say that there is a stay and work has stopped is totally wrong. Work is going on at full swing. Only that small section, they have kept it pending till issue is resolved amicably between both central government agencies. One is defense, one is national highway. सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात आयज समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी हांणी छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या केल्ल्या अपमानास्पद वक्तव्याक लागून बोवाळ जालो. विधानकारी मंत्री चंद्रकांत पाटील हांणी ह्या विशयावेल्यान समाजवादी पक्षाचे फुडारी अबू आझमी हांच्या विधानसभा वांगडी पदाचें निलंबन करचे अशी मागणी केली. विरोधी वांगड्यांनी लेगीत ह्या मागणेक तेंको दिलो. सभापतींनी चालू अधिवेशनाच्या काळात अबू आझमी हांकां निलंबित केल्ल्याचे घोशीत केले. विधान परिषद सदस्य श्री अबू आझमी यांनी याप्रमाणे अत्यंत बेजबाबदार आक्षेपार्ह वक्तव्य करून एका विधानसभेच्या सदस्याला न शोभणारे गर्हणीय व अशोभनीय वर्तन केले आहे. सदर कृत्य विधानमंडळाच्या प्रतिष्ठेत बाधा आणणारे व विधानमंडळासारख्या लोकशाही संस्थेतील सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान करणारे आहे. अशा प्रकारे विधानसभा सदस्य श्री अबू आझमी यांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे अशोभनीय वर्तन करून विधानमंडळाची प्रतिष्ठा मलिन केल्यामुळे ही विधानसभा असा ठराव करत आहे की श्री अबू आझमी यांचे सदस्यत्व विद्यमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबित करण्यात यावे. तसेच सदरहून निलंबन कालावधीत त्यांना मुंबई येथील विधान भवनाच्या प्रसिमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी. आयसीसी चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो दुसरो खेळ आयज लाहोरांत सुरू आसा. न्यूझीलंड आड दक्षिण आफ्रिका हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या ह्या खेळांत कुरुबावलो जिखून न्यूझीलंड पंगडान पयली फलंदाजी सुरू केल्या. निमाणी खबर हातांत आयली तेन्ना न्यूझीलंड पंगडान 21 षटकांत एक गडो वगडावन 118 धांवड्यो केल्यात. मजगतीं काल भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतीं जाल्ल्या खेळांत 4 गडे राखून भारतीय पंगडान दणदणीत जैत मेळयले. ह्या जैताक लागून भारतीय पंगड आतां निमाण्या फेरयेंत पावला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.